हांव गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष श्री अशोक नायक, म्हजे वांगडा आसा फोंड्या तालुक्याचे उपाध्यक्ष बाब दादी नायक, तशेंच एडवायजरी कमिटीचे बाब शिरोडकर किशोर नायक. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक की आमचे गोंयचे बहुजन समाजाचे आनी लिडर भंडारी समाजाचे जांकां भारतीय जनता पार्टीन 2 लिडरांक आमच्या कॅबिनेट मिनिस्ट्री दिल्या. ते जावन आसा बाब रवी नायक आनी सुभाष शिरोडकर. ताका लागून आमी पार्टी प्रेसिडेंट आनी तेंचे कमिटीचे भंडारी कमिटीचे आमी धन्यवाद दिता. बीजेपीची तेच बरोबर गोंयचे सीएम जेणी आमकां भंडारी समाजाक येदे व्हडलें स्थान दिलें आनी ताका लागून तेंचें आमी अभिनंदन करता. तेच भशेन आज नॉर्थाक आमचे कोणूच थंय रिप्रेझेंटेशन भंडारी समाज ओबीसीचे ना. ताका लागून जर बीजेपी एका सपोर्ट घेता एमके पार्टीचो जाल्यार आमची मागणी आसा बीजेपी सरकारा कडेन की तेणी जीत आरोलकर जो नवनिर्वाचित आमदार जावन येयला ताका तेणी मिनिस्ट्री दिवची अशें आमच्या भंडारी समाजा वतीन आमी पार्टी कडेन आनी तेच भशेन सीएमा कडेन मागता. सो तुम्ही लेखी व्यवहार कितें केल्लो आसा आता काय? आमी लेखी व्यवहार असो काय करूं ना. आमच्या मनान येयलें की नॉर्थाक आमकां दिसलेलें फाटले खेपेक जेन्ना पोर्टफोलियो वांटल्या तेन्ना हेंकां मिनिस्ट्रीन घेतले अशें दिसलें म्हणून आमी ओगी रावले. आनी आतां दिसता की नॉर्थाक आमकां प्राधान्य भंडारी समाजाक मेळ्ळें ना कित्याक सगळ्यांत चड पर्संटेज नॉर्थाक आमची आसा. तेन्ना आमी पार्टीचे अध्यक्ष आनी तेंची कमिटी बीजेपीची त्याच भशेन सीएमा कडेन आमी मागता की आमचे जे नवनिर्वाचित आरोलकर जीत आरोलकर आसा ताका तुमी कॅबिनेट ताका मिनिस्ट्रीन घेवचे अशी आमची भंडारी समाजाची मागणी आहा. सो कसले मिनिस्टर बी तशी कितें डिमांड करता तुमी? आमकां कसले मिनिस्टरचे कारण ताका फक्त मिनिस्ट्री दिवचे नॉर्थाक रेप्रेझेंटेशन ना कंट्रीच म्हणून ताका मिनिस्ट्री दिसले कारणान तेवढेचे सगळे जे काम आसा लोकांची ती ताका करपाक एक संदी मेळटली.